सोम्या तुझ्या नावान आम्ही सांगता मेळ्या संतोष मोरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समारंभता सर्गी जीवनात तुझ्या आम्ही मागिता सोम्या जेजू क्रिस्ता सडवून दारा उपकारांच तुझ्या अर्घान दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्या कुर्साच्या मरणाता जिवीत दिला सोम्या तुझ्या नावान आम्ही सांगता मेळ्या संतोष मोरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समारंभता सर्गी जेवणात तुझ्या आम्ही भागिता सोम्या जेजू क्रिस्ता बऱ्या गोवळ्या सुकोन गेल्ल्यो शेळयो आम्ही तुज्यो भयणा तुझा आमकां राखून पळय विघ्ना आनी वारांतली आमकां निवा सोम्या तुझ्या नावान आम्ही सांगता मेळ्या संतोष मोरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समारंभता सर्गी जेवणात तुझ्या आम्ही भागिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाचनो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें खुर्सा मरणाचें श्रेष्ठ बलिदान भेटपाक आमी सर्व एका कुटुंबाच्या स्पिरितान हांगा मेळ्ळ्या आज सगळी पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ताची दाबाजीक परब संभ्रमता पवित्र मिसाच्या ह्या बलिदानांत देवा आनी आमचे मदलो बांद संपूर्ण जाता उंड्या आनी वायना रुपार देव आमचे थंय वस्ती करूंक येता आयची देवस्तुती जेजू परीत हमकांच मोडून पेल्याक दिवंक उलो दिता ह्या खातीर आमकां गरज आसची घटाय ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदानांतावन आमी मागून घेवया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमच्या जेजू क्रिस्ताचे भोव पवित्र कुडी रक्ताचे महापरब आमी आचरण करता वखता हें फेस्त 1260 इसवेंत पाप साहेब उर्बन चवथ्यान सुरू केल्लें आनी आख्या पवित्र सभेक हें विस्तारयल्लें फेस्त जावन आसा देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुता जेजूक आमच्या खातीर ताणें दिला आनी जेजून आमचो इतलो मोग केलो की ताची कूड आमचे खातीर ताणें मोडल्या आनी तें रगत ताणें आमचे खातीर वरयला ह्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त कॉर्पूस क्रिस्ती फेस्त आमी करता आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया ताच्या पुता जेजूक आमकां दिल्ल्या खातीर तशेंच काळजांत जेजूक आमी स्तुती पाठवया ताचें मांस आनी रगत आमचें पवित्र खाण जावन दिल्ल्या खातीर ह्या पवित्र एवकरिस्तांतय आमचो भावार्थ सोडून दी आनी पवित्र एवकरिस्तांतय आमी दाखयल्या आमच्या पातकां खातीर आमी देवाचें आनी पेलाचें बोक्सांनी आमी मागया कळत्या काळजान सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सोपोदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो नांव सांगता मनाचें तोंडान सरून वायट दरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां आमकां मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाते करात म्हणून प्रार्थना मागता सोर पुददा देव आमचे काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिवेता सांबाळूं
소명과 그대 소명과 그대 그리스도가 그대 그리스도가 그대 소명과 그대 소명과 그대 마히마 महिमा 마히마 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 대바 온석이 아니샤티 다자이스타 संसारी सर्वेस परा देवा सर्गिचाराया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सौम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढतात आमची काकृत्य तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया सौम्या जेजू ख्रिस्त आमच्या सोडवंदरा तुझ्या कष्टा मरणाच्या उडासावो अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगन घडोवन दवरलाय ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची थान आनी बूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुजें सोडवण्याचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरो ह्या तुज्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापाचो बे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वचप परचे लागीं उलोवन मोइसेन म्हळें सर्वेस्परा तुज्या देवान कश्टा मुखांत्र तुजी परिक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पाळूंक कुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी हाराण्यांत तुज्या सगळ्या पयणा वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उगडास दवर मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांत तावन येता त्या अर्येका उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं कालतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेलें मांडना दिवन तुका पोसलें तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घराण्यांतलो भायर काडिल्ल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसरनाशें रावोंक सत्राय गे विकाळ स्वरूप आनी विच्च्यो आसलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुक्या आनी उदक नातलेल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो
आनी ताणें तुजे पासून कडपांतलें उदक वळशें केलें. ताणें तुका ह्या अरण्यान तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेलें माण्णां खावंक दिवन पोसलें. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडपकार. नावाड सोम्याक जेरुजालेमा, नावाड सोम्याक जेरुजालेमा, सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुजालेमा, तुझ्या देवाक नावाड ये सियोना, कित्याक ताणें तुझ्या दरवट्याचे अडंबे घड केल्यात आनी तुजे भितर जेतेल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यान. नावाड सोम्या जेरुजालेमा, तुझ्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय, उंची घेवन तुका दिवन धादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. नावाड सोम्या जेरुजालेमा, तो आपले उतार जाकोबाक कळीत करता, इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना, आपल्या नियमाची रीत नी तांकां उगडूंक ना. नावाड सोम्या जेरुजालेमा, नावाड सोम्या जेरुजालेमा. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, आमी देवाक अर्गां दिवंक सेवता ती संस्कारिल्ली खाल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता न्ही, आनी आमी मोडता तो उंडो क्रिस्ताच्या मांसांत आमकां वांटेली करता न्ही. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच, देखून आमी एक कूड जाता, कित्याक आमी समेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाता. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडपकार. उबी राव. सर्वेस्पराक जय हालेलुया, सर्वेस्पराक जय हालेलुया, 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 सर्वेस्परा जय जय हालेलुया. हंस तो सर्गींतान देवोन आयलोलो, जिवो उंडो म्हणटा सोमी, हो उंडो कथा तो सस्ताकची येतलो. सर्वेस्परा जय जय हालेलुया, सर्वेस्परा जय जय हालेलुया, 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 सर्वेस्परा जय जय हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. समजो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून देवाच्या जम्याक म्हळें, हांवूच तो सर्गीत हांव देवोन आयलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सस्नाक जियेतालो. संवसारा जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंत मांस. तितल्या सुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशापुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेलें करीत, तुमचे थंय जीव
आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सस्नाचो जीव आसा आनी निमाणे दीस हांव ताका जिवांत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवान बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांवें जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांत हांव देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या वरवीं न्हय. ते मोन पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ती मुगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, सोम्या जेजू क्रिस्ताचे शांत आनी समाधान तुमकां हांव मागतां. मोन्सिन्योर तिमोथी डॉलन म्हणलो बरयणार आपल्या बुकांत द प्रिस्ट ऑफ द थर्ड मिलेनियम, तिसऱ्या सहस्राचे याजक म्हणल्या बुकांत एक घटन विवरण करता. जपान देशाचे थोडे पयनारी रोमांतल्या सान पेद्रोच्या बाजिलिकाची भेट करूंक आयिल्लो. ह्या पयनाऱ्यांक क्रिस्तांव कातोलीक समर्थ विशांत भावार्था विशांत कांयच ते नेना आसले. आनी ह्या लोकांक सान पेद्रोच्या बाजिलिका विशांत विवरण दिवंक एका सेमिनारिस्टाक नेमियरलें. आनी हो सेमिनारिस्ट सान पेद्रोच्या त्या बाजिलिकांत आसल्या विविध पिंतुरा विशांत, इमाज विशांत आनी तशेंच आर्किटेक्चरा विशांत हांकां विवरण दितलो. आनी अशें तांचें तें पयन मुंदसून वचून अखेरेक पवित्र सक्रामेंताक समर्पीत केल्ल्या त्या ल्हानशा कोपेलांत तांचें तें पयन तें मुग्धता. आनी अशें सकड ते पुरा पिंतुरां पुरा पळोवन बाईसर येता आसतना तांचे सांगता आसलो एकलो प्रायस्त मुनीत. आनी हो प्रायवन मनीस ब्रदर हाडे म्हणलो, ब्रदर म्हाका बक्षी तुवें सांगलें उरलें पुरो म्हाका अर्थ जालें, पूण ह्या पवित्र सक्रामेंता विशयान म्हाका अर्थ जावना आनी इल्लो सोडीत विवर दिताय गे म्हूण. आनी त्या सेमिनारिस्टान परत्यान ताका सविस्तार जावन पवित्र सक्रामेंताच्या म्हत्वा विशांत ताका समजयलें. आनी अशें पवित्र येवकारिस्त वा पवित्र सक्रामेंताच्या महत्व समजल्लो तो प्रायवन म्हणटा, ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार, ह्या पवित्र येवकारिस्ता मुखार ह्या सान पेद्रोच्या बाजिलिकाची मजबूत वा पिंतुरां वा इमाची ते कांयच न्हय. पवित्र येवकारिस्ता आसलें मोल ह्या इमाजींक ना. कार्डिनल जॉन हेनरी न्यूमन 1957 इंग्लंडांत तो आंग्लिकन पाद्राब याजक जावन आसलो. आनी ही आंग्लिकानाची वोट सोड न्हू, म्हाका एक कातोलीक क्रिस्तांव जाय म्हूण ताका भोगिल्ल्या वेळार ताणें ताची आशा दाखयल्ल्या वेळार थोड्यांनी ताका सांगलें, तूं आंग्लिकान वोट सोड न्हू, कातोलीक धर्माक गेल्यार तुका म्हयन्याक मेळचे ते 4,000 पावंड्स तुका मेळचे ना. तांणी मुखार 4,000 पावंड्स म्हळ्यार 4 लाख रुपये. आनी तें आयकल्लो तो म्हणलो की पवित्र कातोलीक पवित्र सभेंत येवकारिस्त जावन आसा क्रिस्तांव कुटुंबाचें काळीज. आनी ह्या क्रिस्तांव कुटुंबाच्या काळीज येवकारिस्ता मुखार 4 लाख वा 4,000 पावंड खंय. आर्च बिशप डॉमिनिक चॉंग चायनाचो आर्च बिशप जावन आसल्या वेळार कातोलीक भावार्था खातीर, पवित्र येवकारिस्ता खातीर ताणें केल्ल्या भावार्था खातीर ताका जैलांत गेल्लो. जैलांत लांब अवधी तो कश्ट सोंसता आसतना जैलाच्या अधिकाऱ्यान ताका येवन सांगलें, तुका थोडो वेळ आमी सुटका दिता, मागीर परत्यान तुवें जैला पाटी येवंक आसा. आनी ह्या थोड्या सुटका वेळार तुका कितें करूं मोन आसा.
ताणें म्हज्या कुटुंबादारां पळोवंक येता वा म्हज्या DSCची भेट करता म्हूण सांगूं ना, पूण ताणें सांगलें म्हाका मीस भेटोवंक सोडया, म्हाका पवित्र येवकारिस्त म्हाका भेटोवंक म्हाका एक अवकाश करून दिया. 1225 पादुआचो सांत आंतोन पवित्र येवकारिस्ताच्या महत्वा विशयांत प्रसंग दिवन आसल्या वेळार थंयसर आसलो एक रैत, एक नास्तीक पवित्र येवकारिस्त थंय भावार्थ नातलो तो सांत आंतोनी म्हणटा की तूं कशें सांगता ह्या पवित्र येवकारिस्तान जेजू खरेपणी हजर आसा, हांव पातयें ना. एखाद्या वेळार तूं त्या पवित्र येवकारिस्तान जेजू खरेपणी हजर आसा म्हूण म्हाका दाखयल्यार हांव एक क्रिस्तांव जाता. परवा आयतारा मीस जाल्या उपरांत तूं पवित्र येवकारिस्त हाड आनी हांव म्हज्या गाडवाक हाडटा. एखाद्या वेळार म्हजें गाड हांव तुज्या पवित्र साक्रामेंता मुखार दिमी घालन नमस्कार करीत जाल्यार हांव क्रिस्तांव जातलो. आनी वो रैत, वो नास्तीक गाडवा 3 दीस खाण दिनासतना बुकेन घालन तो त्या गाडवाक आनी इल्लें बत्यान हाडटा, सांत आंतोन पवित्र साक्रामेंत हाडटा. आनी वो रैत नास्तीक चिंता की गाडव पयलें बात्यान खातालें म्हूण कित्याक भूक लागली ताका. पूण मोगाचें न्हू, त्या गाडवान दिंबयेर पडून पवित्र येवकारिस्तान नमस्कार करून मागीर ताणें ताचें खाण केलें. एक मनजात सयत पवित्र साक्रामेंतान करप आनी जेजू हजर आसा म्हूण मानून घेतल्यार हांव मानून घेता म्हूण ताणें बोक्सांनी मागून तो एक क्रिस्तांव जालो. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आज आख्या पवित्र सभा जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र कुडे रक्ताची महापरब आचरण करता. आनी ह्या कुडी रक्ताची परब आचरण करता आसतना आमी ह्या कुडी रक्ताच्या वा पवित्र येवकारिस्ता विशयांत आमी ध्यान करचें गरजेचें जावन आसा. कुडी रक्ताचें फेस्त आमी हाका कॉर्पूस क्रिस्ती म्हूण आमी म्हणटा, पूण कॉर्पूस क्रिस्ती म्हळ्यार बॉडी ऑफ क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ताची कूड मात्र न्ही, जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, दे कॉर्पोरे एट सांगविने दोमिनी म्हणटा आमी. जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रक्ताचें फेस्त. मोगाचें न्हू, आमच्या क्रिस्तांव कॅथोलीक धर्माची दोतोर न्हू, द कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च नंबर 1302-4-7 म्हणसर म्हणटा की द युकरिस्ट इज द सोर्स and summit of a Christian Catholic life. पवित्र येवकारिस्त जावन आसा आमच्या क्रिस्तांव भावार्थाचें उगम आनी क्रिस्तांव भावार्थाचो एक शिखर तो जावन आसा. पाद्रे पियो म्हणटालो की इवन इफ द सन डज नॉट रायज नो प्रॉब्लेम, द वर्ल्ड कॅन गो ऑन, बट इफ देर इज नो युकरिस्ट इन माय लायफ कॅनॉट गो ऑन. सूर्य उदेनाल्यार वडना वो आमचो प्रपंच मुंद वचोंक पुरो, स्वाभावीक नियम सुर्यान उदेजच. पूण एखाद्या वेळार म्हज्या जिणयेंत येवकारिस्त ना जाल्यार हांव मेल्ल्या बरीस कांयच फायद्याक पडना. सान फ्रांसीस आसीस म्हणटालो एखाद्या वेळार एक याजक आनी एक आंज बुडवो म्हाका मुखार मेळ्ळें जाल्यार हांव पयलें दिंबेर पडून याजकाच्या हाताचो उमो करून घेता, कित्याक एक आंज बुडवो तो एक देवदूत जावन आसा, पूण एक याजक देवाचो मनियारी जावन आसा, आल्तर क्रिस्तूस आनी एक क्रिस्त जावन आसा. पापसाय पियूस दावन म्हणलें उतरां, आज आंज बुडव्यांक आमकां पळोवन मोसोर जाता, कित्याक आंज बुडव्यांनी जेजू क्रिस्ताक पळयलें मात्र, पूण आमी जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिबेर आमच्या हातांत आमी खाण घेता, आमच्या काळजांत आमी स्विकार करता. हे वर्तें बाग तेस बऱ्या देवान तेस जेजून आमकां फावो करून दिला. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आमकां अरी एकल्यांक भूक लागता, आमकां अरी एकल्यांक ताण लागता. आमची भूक थांबोवच्या खातीर, ताण भागोवच्या खातीर आमी वावर करता. तें जाल्यार जेजूनी आमच्या बापा म्हणल्यार मागणें शिकयता आसतना आमकां शिकयला, आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी खंयसर आमकां जेवण खाण कोणी दितात गी, आमी थंय वचोंक आमी तयार आसा, कित्याक आमची भूक आमी थांबय जाय. जेजूनी 5 उडे 2 मासल्यो अजाप करून 5000 लोकांक वांटल्या वेळार लोक हारी ताच्या फाटल्यान धांवतलो, कित्याक आमकां जेजू आमकां खाण दिता म्हणून. जुलयाची 28 तारीख
2014 दीस तो आमी सकडांनी दुकान आमी उडास काडलो दीस कित्याक 100 वर्सां पयलें 1914 इसवेंत प्रपंच पयले महाझूज जाल्ल्या वेळार मस्तो जाण रैत झुजाक थंय सर्वाजे पडलें आनी तें जाल्ल्यान खान उणें जालें आनी हें खान उणें जाल्या उपरांत 3 वर्सां उपरांत 1917 इसवेंत लेनिनान रशियांत रशियन रेवोल्युशन वा रशियन क्रांती सुरू केल्या वेळार ते येलीसांव जिखच्या खातीर तसो तो एक ध्येय जावन आशिल्लो ब्रेड लँड अँड पीस उंडो जागो आनी समाधान आनी तो येलीसांव जिखलो. आमी पळयला आतां नवो गव्हर्मेंट आसा 5 गॅरंटी न्हय गृहलक्ष्मी गृहज्योती मागीर कालें उचित प्रयाण अशें युवनिधी म्हणून दुसरे प्रॉमिसीस दिवन बऱ्या तरेन सरकार सोडून तो आसा तें जाल्यार आमकांय कोण कितें दितात की आमी तांचे सरशी येता. पूण मोगाचें न्हू जेजू म्हणटा खाली 4 दिसांच्या संवसारा खातीर कोण खाण दितात तुमकां बरें दितात त्या खातीर तुमी आशे नाकात पूण ससान जिवीत दिवच्या ससान खाना खातीर सर्ग राजा तुमकां तुमचें जिवीत मुंदसून व्हरच्या खाना खातीर तुमी वावुरात. आनी तें जाल्यार जेजूच म्हणटा हांव जावन आसा सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो जो कोण म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पियेता तो मेल्यारी म्हजे संगता जियेतलो. सांजू हांव वांजेल अध्याय 6 वाक्य 50 आनी 1 आनी 50 आनी 6 मुसर आमी वाचता. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें मोयजेन मान्न खावंक दिलें पूण आमचे पुर्वज ते मान्न केल्ले ते मोरान पावले. पूण जेजू म्हणटा हांवें दिवचें खाण म्हजेंच मांस तें जावन आसा हें कोण खातात गे खंडीत ते जियेतले. केन्ना जेजून सांगलें तांजूवाच्या वांजेले अध्याय 6 50 आनी 1 वाक्यांत आमी आयकता हांवें दिवचो उंडो वा तें म्हजेंच मांस जावन आसा म्हणल्या वेळार देवांक स्विकार करूंक कश्ट जालें. आज कोणी सांगल्यार हांव म्हजें मांस तुमकां काणजान दिता म्हळ्यार कोणी जावं पातयेनात. पूण मोगाचें न्हू केवळ जेजून सांगलें तें एक वाक्य काणगून आमी पातयोंक कश्ट म्हणून जो सांजू असो वांजेल अध्याय 6 सगळो अध्याय वाचतना आमकां गोत्तू जाता. आमी वाचता मागीर अध्याय 6 50 आनी 4 वाक्यांत जेजून सांगलें हांव जावन आसा सर्गींत हांव देवून आयिल्लो उंडो तुमी खाशा जाल्यार म्हणल्या वेळार ताज्या शिसांनी म्हणलें सोम्या तें खाण आमकां सदांच दी आमकां जाय तें जाल्यार एका गटानांत आमी सच सोदून काडूंक जायना पूण आमी तें व्हरून पळयचें आनी सगळें आमी वाचल्या वेळार आमकां अर्थ जाता. मातेवाचो वांजेल मार्कसो वांजेल आनी लुकासो वांजेलांत तांणी जेजू क्रिस्तान पवित्र येवकारस घडल्या सक्रामेंता विशयी सांगला जाल्यार सांजू हांव जेजू जावन आसा सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जीव उंडो म्हणून त्या पवित्र येवकारस थंय आमची भक्त सोडोवंक तो प्रयत्न करता. पूण मोगाचें न्हू कशें देवांक तें पातयोंक कश्ट जालें गे तशें थोड्यांक आतांय पातयोंक कश्ट जाता ह्या उंड्यांत जेजू कशें हजर आसा गे म्हूण. पवित्र सक्रामेंताच्या दैवीशास्त्र शिकता आसतना आमी शिकता ट्रान्सबस्टान्शिएशन ट्रान्ससिग्निफिकेशन ट्रान्सफायनलायजेशन म्हणल्यार व्हडलो शब्द आमी शिकता. म्हळ्यार तो उंडो आनी वायन आमकां केवळ उंडो आनी वायन मात्र पूण ते कॉन्सेक्रेट मागणें म्हळ्या उपरांत तो उंडो आनी वायन जावन उरना ती वस्त बदलता. जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलता देह बदलता अर्थ बदलता आनी हो जावन आसा आमचो भावार्थ आनी ह्या भावार्थांत आमी जियेता आनी आमी पातयेता. तें जाल्यान कशें किर्तनकार 2:2 त्या किर्तनान म्हणटा की एक मेरू उदकां ताणयल्या बरी जेजू आमी तुका ताणयता आमी तुका अत्रेकता. किर्तनकार 30:4 वाक्य 8 सांगता की साकून पळयात आमचो सोमी जावन आसा स्वादीक आनी त्याच सोम्याक साकून पळोवंक स्वादीक सोम्याक सेवंक आमी आज हांगासर जमल्या. तुमी हांगासर आयल्यात रेतीरेक पूण ह्या रेतीरेचो प्रमुख वांटो जावन आसा पवित्र येवकारिस्त मिसाच्या बलिदानांत तुमी एक जावंक तुमी आशेतात जेजूक काणगेंक तुमी आशेतात. घरांत कितलींशीं पिडेस्त भाऊ भयणी आसात प्रायवंत भाऊ भयणी आसात अस्पत्रांत भाऊ भयणी पिडेस्त तीं जेजू क्रिस्ताक कुंभार सेवंक तीं लालेवन आसात तीं आशेवन आसात. कित्याक जेजू जावन आसा आमचो कोरो सोडोवनदार
जेजू जावन आसा आमच्या ससन जिविताचें कान म्हणून ती पाती येतात. मोगाचे न्हू, आज जेजू क्रिस्ताक कुंभाराच्या रुपान आमी सेवता आसतना आमी आमचें उणें पळोवन आमचें पाताक आमी वळखून घे जाय. केन्ना जेजून पेद्रूक सांगलें तुज्या उजव्या दाळ उडय म्हणल्या वेळार ताका इतली मासली मेळ्ळ्या वेळार तो म्हणालो सोम्या हांव ही पातकी जावन आसा म्हज्या हांव तूं पयस वच. ह्या आल्तार मुखार उबें रावंक जेजूक आमच्या हातान खावंक आमी फावो न्ही जाल्यार तोच देव आमकां बक्षिता आनी ताच्या पुताची कूड आनी रगात आमकां काण जावन दिता. जुवां पावल दुसरो म्हणटालो की आमी आज कुंभार काणगांक येता आसतना आमी जेजूकूच भेटोंक येता, खुद्द आमी जेजू भेटोंक येता म्हूण पातयेन आमची जाय. सान फ्रांसीस आसीस म्हणटालो की हांव ह्या संवसारांत देवाक जेजू शरिरी सारकें खंय पळयना, खाली आल्तारेर त्या उंड्यार त्या पवित्र कुंभारांत हांव जेजूक पळयतां. तेन्ना आतां जेजूक काण घेता आसतना मोगाचें न्हू, आमी खऱ्यापणी नितळ काळजान नितळ मनान बरें कुमसार जावन आमी कुंभार काणगेचो आमचें तें घर जावन आसा. तशेंच हर एका फिरगेजांनी, हर एका पुणशेतांनी, हर एका कोपेलांनी जेजू क्रिस्ताचें हजर पळोवन तें ताबेर्नाकल आसा तें जाल्यार आमी पवित्र जाग्यांनी केदाळाय मौनपणी सांबाळून आमी एक तें मिस्तेर आसा, एका मिस्तेरा मुखार आसा म्हूण आमी समजून मागण्यान आमी आमची जिणी आमी कशी जाय न्ही आमी उलोवन खंय हॉलांत पार्टी गेल्ल्या बरें आमी आमचो दीस वा वेळ कसो न्ही. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सान पावलो म्हणटा की पवित्र येवकारिस्त एक एकवटाचो एक संकेत. कशें साबार गोवाचे कोण पडून पिठो जावन एक उंडो जाता गी तशें आमी सक्कड एक जाता क्रिस्ताची आमी कूड जाता. हांगासर तुमी दुसऱ्या फिरगेजीतावन आयल्यात, दुसऱ्याच्या कुटुंबांतावन आयल्यात, पूण आमी हर एकली क्रिस्ताच्या पवित्र कुडयेचे सांदे आमी जावन आसा. हांचो वयर सकयल म्हणून कोणीच ना. एक पटी व्हिएटनांत एका कोपेलांत मी आसतना घरांत काम करचो एकलो गुलाम पळयता की हांव म्हज्या धन्याच्या की मुखार आसा कुंभार कांग म्हूण पळयलो तो पाटी येवन धन्या सांगता तुमी मुखार वसा, तुमी पयलें कुंभार काणगे जाय. तेन्ना धनी म्हणटा हांव म्हज्या घरा मात तुका धनी, हांगा आमचो सर्वांचो धनी एक जावन आसा तोच जेजू क्रिस्त. तशेंच मोगाचें न्हू पवित्र येवकारिस्त जावन आसा आज बोक्सान्याचें एक संकेत जावन आसा. कशें जेजून ताच्या पवित्र मरणा आनी पुना जिवन मना पर्यंत मरेपात आमकां ताणें बोक्सान्याचो सक्रामेंत ताणें दिला गी तशें आमी एकामेकाक बोगसूंक तो जेजूस आमकां आपोवणें दिता. तुमी कुंभार काणगो येता आसतना कुंभार वाणसो मनियारी वा याजा क्रिस्ताची कूड म्हणटाना आमची जबाब कितें? आमेन म्हणटा आमी. तशेंच तोच जेजू येवकारिस्त जेजू तुमच्या घरा, तुमच्या शेजारा, तुमच्या वाड्यान, तुमच्या फिरगेजीन तुमकां कोणा कडेन मन आसता पासागे तितलें बरें उलोवन येना गे तांकां दाखोवन तोच जेजू म्हणटा म्हजी ही कूड. एका दाड आमी भावार्थाची मनशां वय जाल्यार, एका दाड आमकां बोगसूंक आमकां त्राण सकत आसा जाल्यार आमी म्हणयेत मोगाचें न्हू आमेन. तशेंच हो क्रिस्ताचो पवित्र येवकारिस्त जावन आसा एक खालत्यापणाचो संकेत. जेजून तो उंडो आनी वायनाकच ताका ताणें सरे केलें. सर्गा संवसाराचो देव जाल्यारय तो सर्गेराजाची पदवी सोडून तो खाली उंड्याक आनी वायनान ताणें ताका ताणें सरी समान ताणें केलें, तो खालतो जालो. तें जाल्यार आमी खालते जाय जंय क्रिस्ताक काण गेल्ल्यांनी. हंगेराची राणी एलिझाबेथ ती म्हणटाली की ती इगर्जी येता आसतना भांगर कुरो घालनासली. ती राणी जाल्यारय तिचो कुरो घालनासली आनी ती म्हणटाली म्हजो स्वामी कुर्सार कांट्याचो कुरो घालून आसता आसतना हांवें कशें भांगराचो कुरो घालून इगर्जेचें हें जावन आसलें खालतेपण मोगाचें हें जाय जें खालतेपण आमचें जेजू क्रिस्ताक आमी सर्व आमी काण गेल्ल्यांनी. आनी अखेरेक जावन जेजू क्रिस्ताक आमी सर्व हांगा काण घेता आसतना मीस हांगा जर जालें वसा म्हणटाना मीस मुग्धाना मीस आमच्या कुटुंबान आमच्या शेजारा तें मुंदरसून तें वसा जाय. आमी सेवेचो मोगाचोय एक संकेत आमी जाय. जॉन क्रिजॉस्टम म्हणलो कवी म्हणटा की आमी आल्तारेक भांगराचें वस्तूर घालता, भांगराच्या कालसीन आमी नेटयता, पूण आमच्या शेजारा गरजे वता एक कोप उदक दिवंक एक ल्हानशें वस्तूर दिवंक आमी पाटी करता. मार्टीन लुथर किंग म्हणटालो वॉट इज द यूज ऑफ डेपॉजिटींग युअर मनी इन द बँक वेन देर आर हंग्री स्टमक गो टू बेड विथ द एम्प्टी स्टमक. आमी आमचे पयशे पुंजयता आमी बँकांनी, पूण इल्लोसो दुडू, इल्लोसो आयवस, इल्लें बरें मन, बरें उतार दुसऱ्यांक दिवंक आमी पाटी करता. तर जावया मोगाचें आमी मदर तेरेसा बळी तिची उतरां जावन आसा. हांवें मिसान करचलो 1 घंटो म्हाका समाजाच्या
म्हज्या लोकां सांगाता म्हज्या भावा आनी भयणी सांगाता करसून 20 आनी 3 घंटे करसून म्हाका ते कुमो करता तरी वस्तू पवित्र येवकारस आमकां कुमो करून दी आमचो भावार्थ सोडून दी आनी पवित्र येवकारस येताना भक्तीन माया मोगान आनी बऱ्या तयारेन आमी घेवंक आमी प्रयत्न करुया आमेन प्रगटो सारिया सोतमंता देवाक सर्वपदरा बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमयान जो पवित्र आत्मारे गर्भय समालो आमकां मारलो तो मेलो तो Sătmânta păiretnea, Catolii păitre sabi, Boktan să iectar, Patkan moksane, Kulice जीवन पावन, सत्याचे जीवित आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो देव आपल्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान सदांच आमकां मोगान पोसता राखता आनी सांबाळटा आमकां मागलें सक्कट दिवंक सक्ता देव आमच्या देवा लागीं आमी आतां काळजांतान मागया बापा पयसभेचे मुखेली पापा साहेब गवळी याजक आनी धार्मीक भाव भयणींनी जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत जावन बोळ आनी सकत आपणावन देवपर्चेची सेवा करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक बापा आमचें मागणें आयक आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी मोडलेल्या उंड्या बरी हेरांची सेवा करून तांचें मुखेलपण दाखोवंक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक एवकरिस्ताचें बोळ आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक मरणा तरणेर आसलेल्या भाव भयणींक आनी सर गरजेवंतांक नवो बरवसो आनी सावकासाय दिव म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक आमकां बरो पावस लाभय विशेश जावन सागोळीकरच्या सर कृशिकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी बरें बेळेन तांकां फावो कर ह्या पावशिल्ल्या दिसांनी आमकां सर आपयांतल्या आनी अनवरांतल्या निवार म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा भोवरी हजर आसल्या आम्हा सर्वांनी तुज्या पुता जेजूचे मांस आनी रगत सेवन आयच्या देवस्तुतीचो संदेश आमच्या जिणेन रुता करूंक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक मणिपुरांत आपल्या भावार्था खातीर कश्टांच्या दगदोरी वळख जाल्ल्या आमच्या भावा भयणी खातीर मागता आसतना आमच्या वैयक्तीक गरजा पासून मौनपणी मागया मोगाळ बापा आमचे काळजाचे अत्रेक तुजे मुखार आमी उसारल्यात तुजे कुशे प्रमाणे ते आमकां लाभय तुज्या पुता जेजूच्या कुडी रक्त समात तूं आमचे जिणेंत समजूंक आदार दी आमकां दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बापा बापा सर्गीच्या येवुडो देवा रक्ता मासा क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलू उड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे गोंयचे आमकां नाका आबा बापा सगीच्या येवुडो देवा रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू आमचे मोडले कांय ना संवसार सर्वस आमचे तुजे देणे आमकां दिता बलिदाना पवित्र कर हे आमचे जिणे म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपदा देव बापा मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी महिमेक
आमच्या नक्या पवित्रतेच्या गावा सर्वेस्पर म्हणून घेऊ. जेजूच्या आणि आमच्या बापा तुझ्या पुताची आज्ञा पाळून वो एकवटसो आणि शांतीसो कुणा गोवाचो वुंडो आनी दाखांचो सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणांचो एक वुंडो आनी जायत्या दाखांचो एकच सोरो आमी करून घेता, तशें तीच जेजूचे कुडीन रेगात घेतल्या आमा सोमेस्तांक शांतीन आनी मोगान संपून एकवट जायस कर. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सवकाळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सरा पर्यंत सोडवण्याचो फळ आमकां मेळच्या. जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उडास घडोवन दवरलो. आपल्या दमदुतां बराबर निमान जेवणा बसलो तेन्ना जेजून कसनेतलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपन्न वाकन्नेची बली. ह्या वर्त्या संस्कारा तूं तुजे पजे पोसताय आनी तिका पवित करताय. हे तरेन एकच प्रितमेच्या सगळ्या मनशाक वळा एकाच भावार्थान तूं उजवाडताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकवटायताय. देखून आमी तुज्या कृपेची घडसाण साकून पुना जिवान जेजू सारकीं जावच्या ह्या वेची जेवणा वांटो घेवंक लागीं सरताव. आनी आतां सर्गेच्या दुतां सांगाती प्रितमेचे निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान दडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोंसुवेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. हे म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिले आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक
करात. Bavartı sagad परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिविताचो वंडो आनी सोडोनाची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगवान बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीम मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे सगळे मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमकां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती जुजे तुजो पती आनी भगवान धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्यां भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां वाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां धैर्य घेवन आमी प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशें नेतृत्वांतल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सो पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय. कित्याक गरज वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशेपण मनान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवयात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया तो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी. सोम्या या तुवें म्हजे तें भितर भाग म्हाका फोवना. होना पदव्या तुज्या सदा उतरांस म्हाका बरय.
Kristaच्या जेवणान भाग आमी घेवया पवित्र सक्रमेंतान ताच्या भाग आमी घेवया पवित्र सक्रमेंतान उंडो काव्या वाइन सेव्या Krista kuraka sevya ताच्या जीवनान पाकेव्या ताचे तर आमी एक साव्या उडो काव्या वाइन सेव्या क्रिस्ता kuraka सेव्या ताच्या जीवनान ताचे तर आमी एक साव्या क्रिस्ताच्या कष्टान भाग आमी घेवया पवित्र सक्रमेंतान ताच्या जीवनपणान भाग आमी घेवया पवित्र sacramental uno cavia vain sevia Krista curaga sevia tacha jivanan bhagevya tachita ami ek savya Krista kuraga sevya tacha जीवनान पाकेव्या ताचे तर आमी एक साव्या ताच्या स्वर्गारोहणान भाग आमी घेवया पवित्र सक्रमेंतान ताच्या एकवटान भाग आमी घेवया पवित्र sacramental uno cavia vain sevia Krista curaga sevia ताच्या जीवनान पाकेव्या ताचे तर आमी एक साव्या Sevia Krista curaga sevia tacia jivanan pagevya tace तर आमी एक साव्या बापा सुस्नाक तुज्या दैवीक सुखान वांटो घेव तूं आमकां आपयताय तो दीस पावसर मायपासान तुज्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या उतरांवर त्या सुखाची सुफळ कुणाम जेजूची आमोली कुड्यानी रगा तूं आमकां दिताय दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतलेल्या आमा सोमेस्तांक तुवें बसलेल्या सस्नेक आनंदाच्या जेवणा पावय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन तुमकां सोमेस्तांक जेजूच्या बोकुडी रक्ताच्या परबेचे शुभाशय हांव पाठयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्यानो आज आमच्या संघाचा आसा योगा गुरू जगदीश शेट्टी आतांचे अखेरेचे बेसांव जाल्ल्या उपरांत हांगासर येवन तुमकां तो 5 मिनटां मात्र उद्देशीन उलयतलो कित्याक म्हळ्यार मस्तो पिडा योगा ध्यान मेडिटेशन करच्या मुखांत आमी निवारयेत आनी उणें करयेत तें जाल्यार धर्मार्थ कोणाक जाय जाल्यार ताका नांवान दिवयेत तो तुमकां धर्मार्थ योगा तुमकां शिकयतलो सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं तुमचेय सवे आसूं सर्पोद्यदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन
वचून या क्रिस्ताच्या शांतीने आनी मोगान तुमकां धाडटा मोगा संदेश घेवो सौम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा राज तुझे परगटा मोगा संदेश घेवो सौम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा राज तुझे परगटा मासार ताण तुझ्या पोषण आमचे केला कृपे देवानी आमकां तुवे भरल्या मोगा मोगावूच्या काळीज आमचे लासता सेवा तुझी करू उर्बेर मुखार सरता मोगा संदेश घेवो सौम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा राज तुझे परगटा मोगाळ भूता सोवे अंकुर मोळी आशीर्वादी आमकां भाग्यवन पुरुषाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे